सगळ्याक जी मेसेज दिवपाचें कारण फकत एकूच, जो कचरो ह्या वाठारांत आमची मोरपिला पंचायतीक जो कचरो कोणी उडयलो तें सद्या अननोन आहाय, कोणी उडयलो तो कांय खबर ना, पूण कचरो हो तुमच्या मुखार आज दिश्टी पडटा. एक 50 सुमार पोती आमी पयर 5 तारखेर पंचायतीक एप्लिकेशन दिल्लें आनी सरपंचान आमकां सांगलेलें की आमी ताका दीस दिल्लो आयतारा आमी निवळ करया म्हणटो तेणी आपल्याले मनीस दीत म्हणलेले आनी आमी आमच्या जीस एंड फ्रेंड्स तशेंच आमचे जय गणेशा बॉयज हेजे आमी दोग जाण आहाय, चंद्रेश जावं शैलेश साजन हेजे आमचे जय गणेशा बॉयसाचे भुरगे सगळे मेळोन जो कचरो जो आसा आयतारा आमी आयज ह्या दिसाक 7:30 टायम दिल्लो आनी त्या टायमान आमी पावलेय बीन. तशेंच आमच्या सरपंचान म्हणजे कमलाकर तशेंच सरपंच तुळशीदास वेळीप यांनी ज्यो पोती आमकां तेणी पंचायती मार्फत दित म्हणलेल्यो तेंच्यो पोती हांगा हाडून आमकां अवेलेबल केल्यो. आनी जो कचरो म्हाका दिसता आमी सरपंचान हेजेर मातशें लक्ष दवरपाक जाय, कित्याक आयज दीस जे आसात अशें करून समज खंय प्लास्टीक कचरो जावं कितें जी नेचर जें आसा एनवायरमेंट जें आसा दट जाता, जे एक वायट रस्त्याचेर वयता जाल्यार मुखार येणाऱ्या काळात पिढी जी आसा तेमकां हें खुबशें जी दुयेंसां जी आसा ती तयार जातली. आनी आयज आमी जे यूथ जे आसात ते समज मुखार सरनात, जे आमचे जे नेचर जे आसा जी सरावंडींग एरिया जी आसा ती क्लीन दवरपाक, जाल्यार हेजे मुखार अशें त्रास तयार जातले, अशी दुयेंसां जी तयार जातली मागीर बोब मारून तेजो फायदो जावपा ना. तें जावचे पयलीं आमी स्टेप घेवपाक जाय आनी आमचे कडेच्यान आमी दुसऱ्याक एग्जाम्पल दिवपाक जाय. आमची सरावंडींग समज निवळ केलें, आमी सरावंडींग समज निवळ दवरलें तेन्नाच आमचो गांव जो आसा निवळ आसतलो. आज खुबशे केसी आमकां अशें आयकूं येतात त्यो आमी मुखार दवरप ना, पूण तरी आसतना की नाका आमचें सगळें निवळ करतले. आनी आमच्या मोरपिला पंचायतीक खंयच्याय टायमाचेर खंयच्याय वेळाचेर जरी तर असलें सोशल एक्टिविटीज जावं खंयच्याय गांवांत कोणाकूय कसले आमच्या हातीचो एक हेल्पाची गरज आहा, आमी जीस एंड फ्रेंड्स हे सदांच आसतले. आनी हे आमच्या मोरपिला पंचायतीकूच न्हू दुसरी देखून हे आमकां आमच्या जीस एंड फ्रेंड्साच्या वतीन हे तुमकां उतर आमगेले आमी सदांच आसतले. आनी जो आमचो दीस आयज आमी ठरयल्लो निवळ करपाचो त्या उतरा प्रमाणे आमी आयज निवळ केला. हो कचरो आयज तुमच्या मुखार दिश्टी पडटा आनी हेजे मुखार हांव लोकां कडेन आमी रिक्वेस्ट करता, हो जो तुमी हांगा डंप करतात कोण केलो तो सद्या अननोन आसात, पूण हेजे मुखार जो आयज आमी निवळ केला तुमी त्या जाग्यार परत हाडून उडोवप उडयनाकात. जी सरावंडींग आसा आमी निवळ दवरया. आमची जागो तुमी घरा